जॉब. फो सर्वेस्पराची भाशणां. पयलें भाशण. रोचणाराचे जानवाये मुखार जॉबान आपली तकली बागोवंक जाय. चॅप्टर 38. तेन्ना वाडोलांतल्यान सर्वेस्परान जॉबाक जबाब दिलो. कोण तर तो आपल्या नेणार आनी पलक्या उतरांनी म्हजे जानवायेचेर प्रसन्न करूंक सोदता तो. एका विरापोरी पेंगटाक बांद आनी उबो राव आनी हांव कोत्तोल्या प्रस्नाक जबाब दी. संवसाराची बुन्याद घालतालो तेन्ना तूं खंय आसलोय? तूं इतलें जाणाय जाल्यार म्हाका ताचे विशीं सांग. तो केद्दो जावंक जाय तो आकार कोणें थारायला जाणाय तूं? ताच्या वयर मेजपाची पट्टी कोणें पाटलायली? संवसाराक सांबाळटा त्या खांब्यांक मुलाक कितें सांबाळून दवरता? ताच्या कोनशाचो फातर कोणें बसयला? सकाळच्या फांतोडाच्या नखेत्रांच्या गायनाच्या नादार आनी देवाच्या पुतांच्या खुशालबरी जयजयकारा सांगाता. दोत्तोरेच्या कुसव्यांतल्यान फुटून भायर सत्तल्या समदिराक हांवें कुपांनी घुटलायलो आनी कालोखाच्या फाळयांनी रेवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवंटे आनी आडांबे घाल्ले तेन्ना दारां भितर ताका कोणें आटापून दवरलो? हांवें म्हणलें, हांगा पर्यान ये, ह्या फुडें शीम उतरूं नाका, हांगासर तुजी ओरिश्ट लारां फुटूंक जाय. पृथ्वीच्यो शिमो घोट करूंक आनी खोट्या मनशांक थंयचे धांवडावंक तुज्या जिवितांत केन्ना तरी सकाळच्या पहाराक तुवें हुकूम घातलाय व फांत्या पहाराक ताच्या जाग्यार धाडलाय. एका शिक्क्या खाला मातये परी ताका बदल्लां आनी कपडे रंगयतात तशें ताका रंगयलां आनी खोट्या मनशांचो उजवाड ना केला आनी मारूंक उबारलेलो पावलो मोडून उडयला. दर्याच्या झऱ्याशी पर्यंत तूं पावलाय व समुद्राच्या तळाक तूं भोंवलाय. मन्नाचे दारवंटे तुका उक्ते जाल्यात. मन्नाचे सावळेचीं दारां तुवें देखल्याय. प्रितुमेच्या शिमांची मात तरी तुका खबर आसा? हें सगळें तूं जाणाय जाल्यार सांग म्हाका, उजवाडाच्या घराची वाट खंय आसा आनी कालोख खंय रावता? तांच्या खाशा जाग्यार वचून तुज्यान तांकां रस्तो दाखोवंक जाता? व तीं रावतात त्या घराचे वाटेर तुज्यान तांकां घोलूं येता? तूं जाणाय, कारण तूं तेन्ना तांचे बरोबर जल्माक आयलोय. आतां तूं भरपूर म्हातारो जाला आसतलोय. हीं सांतवटा त्या जाग्यार तूं पावलोय. कोरव्यांच्या पावसाचो सांतो खंय आसा ती तुका खबर आसा? तांकां हांव आंकांताच्या वेळार लढाय आनी झूज चलतना वापुरचे खातीर राखून दवरतां. जोगलावणें हुंयचे दिशेन धांवता, खंय थावन तरी उदेंतेचो वारो फुंकता. पावसाच्या मेघा खातीर कोण पाट कांटयता आनी गडगडाक कोण वाट नितळ कोत्ता? त्या उदेशीं कोणूच जियेना तसल्या जाग्यार आमी मनशाचें घरदार नासलेल्या अरण्यांत पावस पडोसो करता. कोण एकसुऱ्या आनी पाडोंग जाग्यांचें समाधान करता आनी ताणेल्ले जमनींतल्यान तोंड किरलायता. पावसाक बापूय आसा व दोवाच्या थेंब्यांक कोण जल्म दिता? बरफ खंयच्या कुसव्यांतल्यान भायर सत्ता? सर्गांतल्या हिमाक कोण जल्म दिता?
जेन्ना उदक फातरा भाशेन घट जाता आनी खोलायेचो वयलो वांटो बर्फ येता, तुज्यान प्लायदिसाच्यो सांखळ्यो बांदूंक जातात तुज्यान प्लायदिसाच्यो सांखळ्यो बांदूंक जातात वो ओरांच्यो वाडयो तुज्यान सोदूंक जातात ऋतू फाटल्यान ऋतू तुज्यान नियमीत धाडूं येतात वो व्हडल्या आंसवेल्याक आनी ताच्या पिलांक वाट दाखोवं येता सर्गींच्या कायद्यांची तुका खबर आसा तुज्यान ताचो अधिकार संवसाराक लागू करूंक जाता तुका पावसाच्या लोटान भिजोवचे खातीर तुजो ताळो कुपां मेरेन तुज्यान उबारूं येता तुज्या हुकुमाक जोगळावले कान दिवन हांव हांगा आसां अशें म्हणत सुकण्यांक कोणें गिन्यान दिलां आनी कोंब्याक कोणें जानवाय दिल्या कोणाच्यान प्रत्येक खूब बारकायेन मेजूंक जाता आनी सर्गांतलीं उदकां आयदनां वतूंक जातात धूल धात जाता पासून आनी जमनीच्यो वेरो बोत्ता पासून तूं शिविणीक शिकार हाडून दिताय तूं शिवाच्या पोरांची भूक मारताय जेन्ना तीं आपले धोलीन ओखुंडी बसतात आनी जोंपांनी पालटी करून रावतात जेन्ना कावळ्यांची पोरां रडून देवाक उलो करतात आनी आपलो गोमटो वयर काडून जेवण सोदतात तेन्ना कावळ्याक कोण जेवण सांठयता देवाचें उतर हें